बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी जो सदांकाल आसतलो ते सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोब्या आसून. भोव मोगाल बाबा, आयज खेरीत भाशेन आमी तुका दिनवासूंक तेच वांगडा आमच्या भावाक एवरिस्ताक सर्गीचें सूख मागूंक आनी ताच्या कुटुंबाक बुजवण दिवंक आयल्या. एवरिस्टाक ह्या संवसारान तुवें जायत्या बऱ्या देण्यांनी भरलोलो. हाच्या वरवीं ताणें बरो वावर करून तुजे ओलोक आपल्या कोरण्या वरवीं दुसऱ्याक दिली. एक बरो पूत कसो आपल्या आवय बापायचो खूब मोग केलो. एक बरो बापोय कसो आपल्या भुरग्याक बरें मार्गदर्शन दिवंक वावुरलो आनी आपल्या पोतिनीक मरोपोरियान विस्वाशी रावन सांगात केलो. एक भाव जावन आपलो कायदो आपल्या भयणा सोवे सदांच पाडलो आनी सगळ्याचोच मोगाचो आसलो. इगोज मातयेचो वांगडी जावन ताणें इगोज मातयेची तत्वां जिवन देवा पेल्याची मरोपोरियान खूब सेवा केले. तोर दोन्या आयज ह्या सगळ्या ताच्या बऱ्या कोरण्याची इनाम ताका आमी मागताव. तशेंच ताच्या कुटुंबान ताचो रिकामो जाल्लो जागो तूंच भरून हाड म्हूण मागता बाबा. मोगाड भाव भयणीनो, मरण आमकां तयार जावंक उलो मारता आनी दर एक विसाची भेट आमकां तयार जावपाक उपाय. आमी असोक तांणी पातकी म्हूण ओळखून देवा लागीं बोगसणें मागली. आनी दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी स्वर्ग सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सवे मरून गेल्ल्या एवारिस्त आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेले वाचप. आपलो काळ वरच्या आदी पर्यंत सगळीं मनीस मरत तर ताका विसव मेळटलो. खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेळ्ळो ना. लांब आवक वर्सांनी मेजिनात. जाणवाय हीच मनशाचें दोवेकेंच. निर्मळ जिवीत हेंच म्हातारी पिराय. तो देवाक मानोंक वावुरलो आनी देखून देवान ताचो मोग केलो. पातक्या मदें जियेता आसतना ताका वयर उबारून मेळ्ळो. खोटेपणान ताची जाणवाय खोटाय न जावंक वो गातक्यापणान ताचो आत्मो खोट्या मार्गार पावय न जावंक ताका वयर उबारून मेळ्ळो. कित्याक खोट्यापणाची बुलोवणी बरें तें लिपोवन दवरता. खर वंदवण्यो नेणटें काळीज कुसयतात. थोड्याच काळान सुपूर नायक पावून ताका लांब आवक मेळ्ळी. ताचो आत्मो सरस्पराक मानवलो. देखून ताचे भोंवती वस्तोले खोटेपणांतलो ताका रोखडोच व्हेलो. लोकांनी हें पळयलें पूण तांकांय कांयच सजमलें ना. ती समजूंक पर्यंत खबर नासली की देवाची कृपा आनी काकूट ताणें विचून काडलेल्यांक दवरलेली आसा आनी तो आपल्या भक्तांची राखण करता. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. जशी परी मेरू थाणेता उदकाक वामते झरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अत्रेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताच्या मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. आमचो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. तुजो आशिर्वाद म्हजेर घाल. तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या अर्चीत दोंगराची दोयान म्हाका वाट दाखय. तुजो जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो ताणेला. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो. सगळीं उद्गाराक उबी रावली. Hymn number B10, verse number 4. Sorga
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून लुका परबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे, तुमच्या पेंगटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलोल्यो दिवल्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात, तसल्या मनशा परी तुमी जायात. दोनी येता तेन्ना ताका जागे मेळटीत ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पारार व तिसऱ्या पारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकर भागी. हें मात जाणो जायात. खंयच्या वखदार चोर येतलो, तो घराचो धनी जाणो आसलो जाल्यार भावावेण तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात, कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पूत येतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, रिचर्ड स्मिथ म्हणटा तो एकटो बरयणार 2014 वर्सा एक मासिकाचेर एक आर्टिकल बरयता आनी आर्टिकलाचें नांव द डेथ बाय कॅन्सर इज द बेस्ट डेथ. आनी ह्या आर्टिकलान तो सुरवातेक प्रश्न करता. मनशा कडेन तर विचारीत कसलें मरण तुमकां फावो करपाक जाय जाल्यार कसलो जबाब मेळटलो काय तो म्हणटा. व दुसरो प्रश्न, कसलें मरण बऱ्यांतलें बरें मरण अशें मनशाक दिसता. आनी आमचेय जायते जबाब आसतले. पण म्हणीत हांव न्हिदोन मेल्यार बरें जावपाचें न्हिदता आसतना, कोण म्हणीत आपूण अकस्मात मेल्यार बरें जावपाचें. आनी असले मरण आमी वेगवेगळे तरेन पळयता. फुडें कोण एक्सिडेंटान मरता, कोण आत्महत्या करता, कोण वेगवेगळे भाशेन मरता. पूण बऱ्यांतलें बरें मरण कसलें हो प्रश्न जायते फावटी येता आनी ताका सरळ जबाब ना. जरी हे आर्टिकलान तो म्हणटा द डेथ बाय कॅन्सर इज द बेस्ट डेथ, जायते जाण ताची टिका करता, हें सारकें न्हय म्हणटा. पूण तो म्हणपाक एक कारण आसा ताका. तो कित्या खातीर म्हणटा, कित्याक जेन्ना मनशाक म्हणटा कॅन्सराची पिडा जाता कशी दिसता, तो मनीस तयार जाता, मरणांक तयार जाता. फुडें ताका आसरूच आसत जेवपाची, ताका आसरूच आसत आपूण बरो जातलो म्हूण देवा कडेन मागता. पूण मनीस तयार जाता, मरणांक तयार जाता. तितलेंच न्हय म्हणटा, मनीस तयार जाता ताचे बरोबर ताची लागशिल्लीं तयार जातात. तयार जातात कितें? देवा कडेन संबंद जोडपाक तयार जाता. म्हाका उगडास आसा, म्हाजे बरोबर एकटो इश्ट आसलो, जेन्ना ताका कळ्ळें कॅन्सर जाला म्हूण ताचो बायचो भाव, जो केन्नाच देव धर्म मानिनासलो, दर दिसा सांजेचो भायल्यान खुरीस आसा थंय दिमी घालून तेस करतालो तो बरो जावं म्हणून. म्हणजे मनीस देवा सरशी येता जेन्ना असल्यो घडण्यो घडटा. आनी ही कारणां दिवन तो सांगता, कॅन्सर हें नांव आयकतूच जायते जाण मरणांक तयार जातात म्हणटा. आनी हे वरवीं देवा सरशी वचपाचे वाटेन तयार जाता. आयचे शुभ वर्तमान तर आमी वाचलां, असलीच खबर करतात तयार जावप. केन्ना तयार जावप? वेळ येतलो काय? हें कोणाकूच खबर ना म्हणटा.
पूण जो धोनी येतलो ते वेळार तो ताका चाकर तयार जाल्लो मेळत तो चाकर सुभागी म्हणटा. कित्याक धोनी ताका आपल्या वर्गान भितर घेतलो, ताका जेवण दितलो, ताची सेवा करतलो म्हणटा. म्हणजे सांगता जेन्ना मनीस तयार जाता तेन्ना मनशांक देव आपणा सरशी आपयता, आपणा सरशी घेता भितर. आनी दुबावबेरे तेबारीच तयार जाल्लो. ताणें संस्कार घेतले, कुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेतलो, मिसाचे भेटेन परम संस्काराची कूड ताणें घेतली, पिडेस्तांची माकडी ताणें घेतली आनी अशी देवा सरशी वचपाचे वाटेन तो तयार जालो. आनी जो मनीस तयार जाता तो दुबावबेरे देवा सरशी लागीं आसता ही खात्री आमकां मेळटा. कित्याक जेन्ना तूं संवसारान देवाच्या संबंदान जियेता तेन्ना आमकां खात्री दिता तूं मागीरूय देवाच्या संबंदान आसतलो म्हणून. कित्याक जो मनीस हांगा जियेता तो देवा बरोबर आसतलो ही खात्री दिता. पूण केन्ना तयार जावपाक प्रश्न पडटा आनी ताचेच खातीर दुसरो मुद्दो येता आमकां, तो म्हणल्यार द वाल्नरेबिलिटी ऑफ द एज. केन्ना मरत त्या मनशाक खबर ना म्हणटा. तो 20 वर्सांचो जावं, 60 वर्सांचो जावं, 80 वर्सांचो. आनी केन्ना मरतलो त्या मनशाक खबर आसलें जाल्यार तो तयार जावपाचो म्हणटा. जाणबायेच्या पुस्तकान आयज आमकां अशें मेळटा, सुगणी मनीस मरत तर ताका विसव मेळटलो, खूब वर्सां जियेलो म्हूण मनशाक अदीक मान मेळना म्हणटा, लांबावक वर्सांनी मेजिनात म्हणटा. जाणबाय हीच मनशाचे धवे केस. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी आमकां सांगता मनशान म्हणटा दर घडये तयार जाता तो मनीस म्हणटा सुभागी. तूं कितलीं वर्सां येतली म्हूण तूं तयार जावपाची गरज, तूं दर घडये तयार जाता हेंच मनशाचें व्हडपण म्हणटा. आनी जरी हो मनीस तयार जाता जाल्यार देवा सरशी पावता. तेच बरोबर आमकां सांगता तरी मनीस मरता तेन्ना आमकां दिसतालें एवारीस्ट आनी थोडो तेंप तरी उरोंक जाय, एक 70 वर्सां, एक 80 वर्सां उरूंक जाय आसलो. पूण आमकां दुसरी वस्त उगडास करता. द लॉस ऑफ टायम म्हणटा इज नॉट अ मॅटर ऑफ कन्सर्न बट द रिचनेस ऑफ लायफ दॅट ही हॅज लिव्ड. हांव दुखी जाला कित्याक आनीक म्हजे बरोबर तो आसूंक जाय आसलो म्हणून. जेन्ना कळ्ळें आमकांय सगल्यांक शॉक बसलो, कित्याक आमी फुडार पळयता द लॉस ऑफ टायम, आतां तो आमचे बरोबर आसचो ना. पूण आमकां उगडास करता की तो बरोबर आसलो ती खुणां तुज्या जिवितान भितर घे, तें बरेपण ताणें फांकयलां तें तूं ओडकून घे, तेच्या हास्त्या मुखाबड जी खुशालकाय सगल्यांक दिल्या ताचो उगडास कर म्हणटा. आनी जेन्ना आमी हें उगडास करता तेन्ना आमी जिवीत समारंभता म्हणटा. वी सेलेब्रेट हिज लायफ. आनी हेंच आमकां सांगता की आमच्या जिवितान म्हणटा कोण मरता तेन्ना फुडाराचो वेळ पडोवन दुखी जायनाका म्हणटा. तो आमचे बरोबर आसपाचो, पूण ताचें ग्रेस्त जिवीत जें आमकां सगळ्यांक आवडलें तें तूं समारंभ म्हणटा ताचे मरणांत. आनी हेंच आमी करूंक आयल्या. ताचें ग्रेस्त जिवीत जें आमचे बरोबर आसलें, आमचे बरोबर खुशालकाय हाडली, आमचे बरोबर एक हास्त्या मुखारान बरें वस्तू केल्यो आमकां, हें समारंभता आमी. आनी शेवटाक आमकां निमाणी वस्त सांगता की आमच्या जिवितान म्हणटा जेन्ना अशें घडटा आमचें इंडिपेंडन्स आमकां कोण ना तातूंतल्यान आमी वाल्नरेबल जाता. म्हणजे आमकां गरज पडटा दुसऱ्यांची. आमी समजता जायते फावटी आमकां कोणाचीच नाका, देवाची नाका आनी दुसऱ्या मनशाची गरज नाका. पूण जेन्ना मनीस पिडेन पडटा तेन्ना उगडास करता ताका तुका दुसऱ्याची गरज आसा. आनी हेंच एवारिस्तान जायते अनुभवलें. फुडें तेज्या आवयच्यान, ताच्या बायलेन, भुरग्यांनी, ताच्या भयणांनी सगळीं सांगाता येवन ताची सेवा केली. हे थोडे म्हयनो पासून जावचो ना. सगल्यांनी येवन भरपूर सेवा केली ताची. आनी हेच ताचे सपोर्ट ताका दिलो म्हणून मनशाक म्हणटा शांती मेळटा भरपूर तयार जावन देवा सरशी पावपाची. आनी शांती दुबावबेरीत ताका फावो जाली.
आयज आमी ताच्या जिविता खातीर देवाक दिनवासुया, ताचे ग्रेस्त जिवीत समारंभुया आनी आमी दुखी जाता खरी सगळ्यांक आनी चड करून ताच्या आवयक जी लागशिल्ली आसा, भयण्यो, बायल, भुरगीं सगळ्यांक तांकां बुजवण मागुया. Hymn number C7. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागत. सर्वेस्पर आमच्या कोणवाड्या बापा, तुज्या पुता एवारिस्ताचे सोडवणे पासत आमी तुका बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दोयाड मनसुबेदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोब्या आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळे आनी सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण, मनशा कुडाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण, ताचे उद्देशी देवदूत तुका परलीपाट करतात आनी तुज्या मुखार सासणाच्या सासणांक संतोसतात. तांचे सांगाती आमचेय ताडे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजू. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें एरोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगवंत बापा, फिलिपनरी आनी सायमन आमच्या गौरी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा एवरिस्टाची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो तसो पवित्र नाना बरी जेजू बरी तो मेलो तसोच ताचे बरी तो पुनोत जिवन जावं. पुनर्जिवनपणांचो बरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या दुखेस्त कुटुंबाची दोयेन मागणी आयकून घे. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भगवंत सुसे तिचो निर्मोळ पोती भगवंत धरून दुता आनी सर खाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर भगवंत सुसेबा सांफ्रांशीस शावेर आनी हेर भोगतां सांगाती सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासनाक. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून आमच्या भावा एवारिस्ताक ह्या सर्गींच्या राज्यांत पुनर्जिवंतपणाचो मुकूट फावो जावं म्हूण आमी मागुया. आमच्या बापा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार. दया करून हे जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभट चलयताय सासनांच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोब्या आसून एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. Hymn number D18. Lord,
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयल्या वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या बाबा एवारिस्ताक सासणाच्या जेवणान आतां बसय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन बसूया. म्हयन्याचे मीस जातले 26 डिसेंबराचे 7:30 वाजता. 26 डिसेंबराचे 7:30 वाजता. Today, we come together with heavy hearts to honor the life of my beloved Dada, Evaristo Duarte. To know Dada was to experience a rare and beautiful kind of warmth, one that wrapped around you like a gentle hug. His kindness was not occasional, but a profound way of living. He did not see helping others as a duty, but as a natural expression of his generous spirit. In every small act of compassion, he showed us the true meaning of humanity. Dada's soul was a gold mine of gentleness and understanding. He had an extraordinary gift for making people feel valued and truly heard. Yet beneath this tender exterior was a lively spark of humor that could light up even the darkest room. With just a playful smile or a clever, quick remark, he reminded us all to find joy in the simplest moments of life, a joy that sustains us even now in his absence. Music was more than a passion for Dada. It was the rhythm of his life, the echo to his spirit, whether humming softly, singing with all his heart, or simply leaning into his favorite melodies. He filled our days with harmony and soul. That music is not gone. It lives within us as a lasting reminder of his joy and his love and his presence. Dada taught us not only how to love and laugh, but how to carry those gifts forward with an open heart. His life was a lesson in grace and giving, a reminder that true strength is found in kindness and connection. Though our grief is profound, so though our gratitude for every lesson he taught, every smile he shared, every moment he made brighter. Today we honor his memories. We thank those who surrounded us with support and care. We are deeply grateful to the priest for comforting the celebration of the Eucharist, to Dr. Sadkar, the JMC doctors, nurses and the staff, whose dedication eased his journey, and to all those who stood with us during Dada's illness. Your love and kindness have been a light of hope in our darkest hours, and will carry your compassion with us always. Dada, your love remains a guiding light. You live on in every heart you touched, forever cherished and deeply missed. सगळे उबी रावयात. मेलेले कुडीक मातीक लावचो कायदो बाबरताचे चाली पोरमणे पाळतना दोन देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या बाबाक एवरिस्टाक आमी मातीक लायता ती विनाशी कोड
सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचोच मोग भाग्यवंताच्या जम्यान मेळो अशें मोनाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या कोंबड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. Sasnaco viso serwispora taka laboi. Bo doyal बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजी स्वाधीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण तीर बरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक साबार दाण्यांनी तुवें बोल्लोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक एव्हरेस्टाक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती बाबर्तेच्या उतरांनी एकामेकाक बुजोवन दी शिकोर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आमच्या बाबा बरोबर आमी सोंपली सदां काल जियों क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूतांचो बोर तुका येवकार दिवूं. आदी भिखारी जावन जेल्ल्या लाजारा सांगता निरंतरी विसो तुका लाभो. Confrade भाव एव्हरेस्ट आमच्या भावाची कूड घेवन पयले भायर सरतले आनी उपरांत लोकांन भायर ताचे कुडीचे निमाणी नदर घालून सिमित्रीची वाट धरची. Hymn number R39 तुझ्या हातांत म्हजो हात. Yeah.
चला सध्याच्या ओके बाबू यो कोण येतं त्यामुळे मुला धाडवून झाले यो गान हाड तांपाड ಹೆಂಗಲ್ಲ Laka Hosani, Nadra Laka Hosani.
आमच्या बाबाक एव्हरिस्टाक ह्या जिवितांतलो आपणा चडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमयाचे आधीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका विंगूंक आनी निमाणे दिसा ताची कूड पुनः जिवंत करूंक. आमच्या बाबा एव्हरिस्टा पासत आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनः जिवंतपणांनी जिवीत. म्हाका स्वत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका स्वत मानता तो सासणांक मरचो ना. लाजराच्या फोंडात तूं रडलोय सोमया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलय आमच्या बाबाक एव्हरिस्टाक सासणांक जिवीत दी. आपले पाप रडटल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राशांत घे. आमच्या बाबाक एव्हरिस्टाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या बागेवन ताच्या सोम्यान ताका एकताय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणांक बसय. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबडताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरमाशान आमकां धीर दी. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो करुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या प्रार्थुया. सुरेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना मागता. तुज्या मेल्ल्या चाकराची एव्हरिस्टाची काकलूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मन आसलें. खऱ्या बाबडतान हांगा ताका बाबडत्यांत एकवट आयलो तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गीन देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सुरेस्परा ताका लाभोय. मोशे मायताय बेचलो एक दीस तुका मागिवो आमकां गोरीच्या संगात Moje
We don't have export idea.
Chalo tierra. Ajá, me muero. Ahora, para llevarle la verdad. Okay.